कायद्या शिवाय कोणूच सुदारचो ना। आयज बाकीचे जर फॉरेन कंट्री जर आयज जाग्यार आसा कोणूय, जाल्यार तो कित्याक आसा? आयज इंडियेंतलो मनीस जेन्ना भायर वयता तेन्ना तो ऑटोमॅटीक शिस्तीन कित्याक वागपाक लागता? बिकॉज ऑफ कायदो. आयज एग्रीकल्चर पॉलिसी जाला एके वटेन, ती कितल्या वर्सांनी आफ्टर 60 इयर्स एग्रीकल्चर पॉलिसी जाता गोंयची, आनी ती जावन ती इम्प्लिमेंटेशन जायना, उलट एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट जाता, IBBच्या नांवार जाता आनी खंयच्या जाता। जाल्यार पयलीं म्हटल्यार सरकारान धोरण सारकें करपा। आयज तूं केरला वच, त्यांच्या डोंगरांचेर सगळ्या कॉफी प्लांटेशन दिसतलें तुका, टी प्लांटेशन दिसतलें। आमच्या हेचेर हॉर्टिकल्चर आमी करपाक शकताले न्हू। आयज तूं देवगडाक वच, सगळे आंबे दिसता। आमच्या डोंगरांचेर आयज आंब्याचें प्रोडक्शन कित्याक ना, काजूचें प्रोडक्शन कित्याक ना, तांकां थंयसर दर कित्याक दिवंक ना? आमचे तेन्ना एक्सपोर्ट पॉलिसी कित्याक करूंक ना? तितूंतल्यान आमी रॉ मटेरियल ते घेवन आमी बाय प्रॉडक्ट कित्याक आमी एक्सपोर्ट करिना, कित्याक तयार करिना, इकॉनॉमी तेजेर कित्याक डेव्हलप करिना? हे सगळो पॉलिसीचो मॅटर। गोंयकार विकता कित्याक? आयज तेजे जमनींच्यान ताका कांय फायदो ना म्हणून तो विकपाक लागला, आनी विकूं नाकाय म्हणून एक कायदो ना। जर ताका फायदो मेळलो आनी कायदो मेळलो जाल्यार दोनाय गजाली जर सारके आसले जाल्यार म्हाका दिसना गोंयकार आपले जमनी विकतलो म्हणून। अजिबात विकचो नासलो, कित्याक प्रत्येक मनशाक आपल्या जमनीचो मोग आसताच।